मडगांव भरिल्ल्या सारस महोत्सवांतल्या स्टॉलांचेर वजन माप खात्यान बेरेस्तारा अचकीत धाड घाली। ह्या वेळार म्हायती आनी दर नाशिल्ल्यो कांय वस्तू खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यो। गोवा कॅनान हे विशीं कागाळ केल्ली। हे कागाळीची दखल घेवन ही कारवाय जाली। मी व्हेरी हॅपी की हांगा सरस एक्झिबिशन जाता। कित्याक आमकां जाय की सेल्फ हेल्प ग्रुप्साक बरोच सपोर्ट मेळपा जाय गव्हर्मेंटाचो, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सगळ्यांनी सपोर्ट करपा जाय। पूण म्हाका दिसता हांगा जालां कितें, आवय ना बापूय ना, कोण पळोवपाक गरज ना आसा। हांगा एंट्रन्साचेर आतां पळय आमकां सापडला फेक आयटम मेड इन चायना, 3D मसाजर फॉर वुमन, 300 रुपया, ताका एड्रेस ना, बापूय ना, काय ना। आज आता आम्ही कंप्लेन करून लिगल मेट्रोलॉजी इन्स्पेक्टर हांगा येयले आनी ते आता केसी बुक करता। हे पळय माल जप्त केले आता तेंच्यांनी। हे एंट्रन्साचेर हे विकप, हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे माल, सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो पयलो स्टॉल दिवपाचो। हे दोन्ही स्टॉल तूं पळयत जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुप कोण ना। सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो पयलो स्टॉल दिवपाचो, लेडीजाक सपोर्ट करपा जाय। हे बायलां इतले त्रास करून हांगा स्टॉल घालता, पूण हांगा पळय एंट्रन्साक कोणाच्या हातीन पडला पळय तूं। So this is very bad, and we are going to file a complaint with the collector also that this should be thoroughly investigated. How? दोन टायपाचे चॉपर आसा आणि मसाजर आसा, तेजेर मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन काय ना। मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन इन द सेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरर ना, पॅकर ना आणि इम्पोर्टर ना। इफ इट इज इम्पोर्टेड गुड्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर आसपाक। सेकंड, मंथ एंड इयर ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर पॅकिंग ना, आणि इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड मंथ एंड इयर ऑफ इम्पोर्ट ना, आणि कंट्री ऑफ ओरिजिन ना, खंयच्या कंट्रीच्यान येयला ते। कित्याक विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेड गुड कंट्री ऑफ ओरिजिन इज अ मस्ट, आणि प्लस हेजेर MRP ना। आणि मेन इम्पॉर्टंट मसाजर यूज केलो, फाल्यां तुका शॉक मारलो, कितें जालो, तूं कंज्युमर कोर्टान गेलो, कस्टमर केअर एड्रेस ना तेजेर। बेज ऑन गोवा कॅन दिस वी हॅव